First and foremost, I would like to say a big thank you to our central leaders, that is our President Srimati Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, our in charge Dinesh Gundurao ji, our leader of opposition Digambar Kamath ji, our GPCC President Girish Chodankar. चड आणि चड म्हणटात ते आमचो पिलर ऑफ नावेली, टॉलेस्ट लीडर, मोगाचो आमचो नावेलीचो आमदार बाब विजिन पालेरो, तशेंच आमचो साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो म्हज्यो महिला काँग्रेसाच्यो सगळ्यो वांगड्यो आनी सगळे जे ऑफिस बेरर हांगा आसा तांकां पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां. आयज इट्स अ ऑस्पिशियस डे एंड इट इज सेकेंड द डे आय वॉज बॉर्न, सो आय ट्रीट दीस डे व्हेरी लकी. 2 नंबर म्हजो लकी. I'm sure when I have humbly accepted, thinking I have done my homework, going to the ground, as sir had told me, go and first see, test the waters, and after that I have learned, yes, we can do it. I have humbly accepted. I was a Congress loyalist. I will always remain a Congress loyalist, and I am very proud to go door to door because म्हाका एक आयकपाक पडना. इतले सांगतात अगो ते 10 जाण गेले पूण म्हाका एक बरें दिसता ते म्हाका लोक सांगतात कितें जावं आमचो आमदार वचून आमकां आमच्या आमदारान लोचेन घालूं ना. ही इज अ स्ट्रॉंग काँग्रेस लीडर पिलर आनी वी आर देअर विथ यू म्हणून हांव अपेक्षा करता. जे हांवें इतली धरना जावं प्रोटेस्ट केल्या, आयज सकाळीं कोण तेलावलीचे घरा कडेन घोव बायलां आयल्लीं म्हाका विश करपाक, तेणी सांगलें की मॅडम आमचे हाऊसवाईफ स्किम्स बंद जाल्ले, तूं झगडलें, तूं रस्त्यार बायलांक घेवन गेलें, आमकांच न्ही आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तुवें फायदो केलो. आयज आमकां ते तुवें पावती दिली आसा, आमच्या घरा कडेन आयज पयशे येवपाल्या. तशेंच जावं सिलिंडर, गॅसाचे सिलिंडर जावं पेट्रोल, जायते कडेन हांव वावूरना म्हज्या टिमाक घेवन. आनी आय एम शुअर हें हांवें जें काम केल्लें आसा 24 वर्सां काँग्रेसींत लॉयल रावन ताजी पावती म्हाका लोक दितले. आनी नावेलीकार हू आर काँग्रेस मॅन एट हार्ट, आय एम शुअर the message should go loud and clear that we have started a trend, that Congress party have started giving women a chance. It is BJP who doesn't believe in reservation for ladies. 33% तेणी आडावन दवरिल्ले आसा. पूण हांगा गिरीशान सांगलें तशें एक बायलेक 2 टायम ZP कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट हांवें आयज एक चॅलेंज घेतिल्लें आसा. एंड वेन पीपल कॉल मी आयरन लेडी ऑफ गोवा, आय थॉट that I should take this challenge and I am going forward because it is about not reservation. If a person is capacity आसा तर बायलेक कित्याक why can't we go forward? आणि हांव अपेक्षा करता की प्रत्येक जावं ते दामापूर, सिल्ली, सारजोरा, जावं ते आमचे नावेली फूल पंचायत, जावं तेलावली, फादेले, बुतिका, देलगोना, मागीर तुजे दोंगोरी, बेंडुशे, सगळे हे लोक म्हाका म्हजे कामाचे पावती जे हांवें काम केलां ते पळोवन म्हाका तुमी तुमचो एक हें करतले म्हणून. यू ऑल वील सी दॅट यू ऑल गेट मी इलेक्टेड. द बॉल इज इन युअर कोर्ट. आय हॅव डन माय ड्युटी. आय डोंट हॅव टू टेल. नाव इट्स अप टू यू. एंड अपेक्षा करता की नावेलीचे भाव भयण्यो म्हाका भरपूर संख्येन वोट मारून जिखून हाडटले. एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय ऑल द लीडर्स हू आर हियर एंड ऑल द कार्यकर्तास. माय महिला काँग्रेस विल बी विथ मी अलॉंग द नावेली लीडर्स कॅम्पेनिंग डोर टू डोर. महिला काँग्रेस जिंदाबाद. काँग्रेस पक्षाचा विजय हो. थँक्यू. जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जे पोस्टपोन जाल्लें बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अवर कॅन्डिडेट, ते बाय इलेक्शन आतां ह्या इलेक्शना बरोबर जाता. आनी तातूंत पक्षान जे महिला काँग्रेसचे अध्यक्षा प्रतिमा गुंडे हाका फिल्ड केला. म्हाका खात्री आसा हें काम ताणें केलां आनी सगळ्यांचो सपोर्ट ताका आसा. विदाउट एनी प्रॉब्लेम ते जिखतले हाची खात्री म्हाका आसा. खूब खुश जाता की प्रतिमा बाय इलेक्शनान भाग घेता. हांव तिका व्हडलो ह्यो सक्सेस हांव दिता. बाय प्रतिमा नावेली आख्खे गोंयांत खुबसो वाव करता. महिला आख्या पक्षाच्या नांवान आनीक जेन्ना ती भरपूर वावर करता दुसरे जे वांगडी आहा तेय वावर करतात. हांव आयच्या दिसा नावेले जिल्हा पंचायत वाठारांतले 4 पंचायत आहा
हे चारूय पंचायताच्या लोकांक कालतिकायेन मागता तांचो सपोर्ट, तांचो आदार, तांचो आशिर्वाद बाय प्रतिमा दिवपाक. कित्याक हिंगा नावेली पंचायत, येलावली पंचायत, हे दोनूय पंचायत नावेलीच्या मतदारसंघात पडटा. तेजे भायर आनीक 2 पंचायत आहा, रामापूर, सिर्ली आनी साजोरा ह्या बेलिंग मतदारसंघात. सो नावेलीच्या मतदारसंघात 2 पंचायत आहा, बेलिंगच्या मतदारसंघात आनी 2 पंचायत आहा. हे चारूय पंचायताच्या लोकांक खावतीकायेन मागता तांचो आदार, तांचो सहकार आनी तांचो आशिर्वाद 15 वर्सां आदींच फुडें तुम्ही बेली आता सध्या कॉम्पिटिशनान आसा तुमचे, सो हे बेली पंचायतीन तुम्ही सगळे मेळोन स्थापन दिवपाक आपण येयले न्हू सगळे, आनीकूय येवपा आहाय. देर इज अ लिमिटेशन. आनी अशें जाल्यार तेजे बरोबर म्हाका दिसता 200-300 बायलो सदांच आसताच. कमी न्हू? It is the duty and responsibility of every Congress leader, supporter, whether he is a member of the assembly, whether he is a member of the panchayat, whether he is a sarpanch, as long as he is a congressman, he should support the other congressman. ते दादान गेले ते खबर सांगता. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एक जनरल वॉर्डाक एक बायल मनशाक आनी यंग लेडी प्रतिमा नॉमिनेट केल्ली आसा. आनी एक अशा पाडबळीचेर तेजें नॉमिनेशन येता जनरल वॉर्डांतल्यान, जेन्ना गोंय सरकार बायलांचें अस्तित्व गोंयच्यान काबार करपाक सोदता, राजकारणांतल्यान काबार करपाक सोदता. देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनान बायलांक अधिकार दिला 33% रिजर्वेशनाचो, आनी त्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या मॅन्डेटाच्या अगेन्स्ट आमचो सरकार वचोन खंय 20%, खंय 25% अशें रिजर्वेशन बायलांक दितात, आनी जे काल हायकोर्टान स्टॅम्प केल्लें आसा. म्हणजे एक वटच्यान हो सरकार बायलांक विरोध करता, आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक जनरल वॉर्डान एक तरणाटे चलयेक जे लोकां खातीर झगडटा ते जनरल वॉर्डांतल्यान, जनरल झडपीच्या कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान प्रतिमा बायक आमी आयज नॉमिनेट केल्ले आसा. पूर्ण खात्री आसा ह्या मतदारसंघाच्यो सगळ्यो बायल्यो ज्या बायलांचेर ह्या सरकार अत्याचार करतात, त्या हेजेर ज्यो BJPक सपोर्ट करतात त्यो सुद्दां बायल्यो ह्या फावटी प्रतिमा बरोबर रावतल्यो. आनीक त्यो बायल्यो बाकीच्या लोकांक सगळ्यांक सांगतल्यो, दादल्यांक सगळ्यांक, की ह्या फावटी प्रतिमा ZPचेर भरघोस मतांनी आमी धाडून दिवया आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवया की बायलांचो पावर कितें तो. आनी ताका आमी आयज विशीस करतात ज्या तरेन ताका जो सपोर्ट आमकां 2-3 दीस जालो पळोवपाक मेळटा, त्या हेजेवयल्यान सगळे लिडर्स आमी ZP तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे भोंवतले आनी ताका भरघोस मतांनी आमी जिखून दिवपाचो प्रयत्न करतले. लोकां कडेन मागतात की प्रतिमाक जें लोकां खातीर काम केल्लें आसा तेजी पावती म्हणून आपलें एक मत प्रतिमा बायक तेणी दिवचें. तुम्ही हाफ ऑफ द स्टेट वर्क इज बीन डन, विजिट केला कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक्सपेक्ट इन दिस इवेंट? See, that machine actually still the Congress party is not obtained. That BJP is having that machine where they calculate how many votes they will get. Our full faith is in with the people of that constituency, and we are confident that people will not disappoint us and people will not disappoint Pratima.